ह्या फावट गोंयांत फक्त तीनूच सुवातांचेर म्हणजे फोंडे, पणजे आनी म्हापशां हांगा शिगमोत्सव मनयतले. परंपरे प्रमाण फोंडेच्यानच शिगमोत्सव मिरवणुकेक सुरवात जातली. 30 मार्चाक फोंड्यांत शिगमोत्सव मिरवणूक करतले म्हण कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. फोंड्या अंत्रुज महालान भितर जो वार्षिक आमचो सरकारी शिगमोत्सव जाता त्या संदर्भात आजच्या समितीन आणि आजच्या बैठकीक अशें ठरिल्लें आसात की अंदूचो शिगमो 30 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर आमी फोंडा 30 गजे आसा थंयच्यान सुरवात करपाचो ह्या डिसिजन जाल्लें आसात. ह्या शिगमोत्सव समितीक विविध आमी स्पर्धा घेतात. त्या स्पर्धेक चित्र स्पर्धा, रोमटामेळ स्पर्धा, मागीर लोकनृत्य स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ज्युनियर आनी सिनियर अशे तरेचे विविध आमी कार्यक्रमाचे रुपरेषे केल्ले आसात. ताजे बक्षिसाचो आंकडो जावन आसात की चित्र स्पर्धेक पयले बक्षीस 60,000, दुसरे 50,000, तिसरे आमचे 40,000 आणि त्याच बरोबर बाकीचे सगळे कॉन्सोलेशन प्राइजीस आसात 30,000, 20,000, 15,000, 12,000 आणि 10,000 आणि त्याच बरोबर प्रत्येक आमचे ग्रुप जे आसात तांकां 7,000 प्रमाणे आमी होनोरियम दिवपाचे ठरलेले आसात. रोमटामेळ स्पर्धा जी आसा ते पयले बक्षीस जावन आसा 35,000, दुसरे 25 आणि तिसरे 15,000. बाकीची विविध बक्षिसां आसा तुमचे कडेन हांव सगळे लिस्ट दितलो. फोक डान्स कॉम्पिटिशनाक पयले 20,000, दुसरे 15,000, तिसरे 10,000 आणि प्रत्येक जे पथक जे भाग जे जातात तांकां आमी कॉन्सोलेशन म्हणून 8,000चे बक्षीस आमी दवरलेले आसात. पूर्व पासून हे एनहेन्स केल्ले आसात. पूण सरकारी पातळीचेर आमकां फक्त 5,000 रुपया मेळटा म्हणून बाकी सगळे जे आसा ते आमी एडजस्टमेंट करून हे सगळ्यांक आमी लोकनृत्याक दितले. इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस आनी सिनियर आनी ज्युनियर तांकां आमी 7,000 पयले बक्षीस, 5,000 आणि 3,000 हे सिनियर कॅटेगरीक आणि ज्युनियर कॅटेगरीक 2,500, 1,000 आणि 1,000 अशे तरेची बक्षीस ह्या शिगमोत्सव समितीच्या स्पर्धेच्या रुपान आमी दवरलेले आसा. त्याच प्रमाणे अत्यंत महत्वाचो ज्या वेळार हो शिगमो क्लिक जाता त्याच्या वेळाचेर आमची चतुर्दश जी आसा त्याच्या पयल्या दिसा आमी माळशेक नमन घालपाक वतात. तो दीस जावन आसा 26 तारखेक बरोबर 4 वरांचेर मार्दोळची मस्जिद जी आसा थंयच्यान आमची नमन सुरू जातलें आणि हेजे मानिकार जे आसा यजमान जे आसात ते आमचे खेडेकार 10 जाण समाज जे आसात तेजे मुखेली बाब होनू खेडेकार आसात. हेंच्या माध्यमांतल्यान ते वर्ष पद्दती प्रमाणे हे नमनाक आमी माळशे देवळाक घालतले. तेजेर अजून पर्यंत तरी फोंडा तालुक्यात त्या धर्तेचेर अजून तर कांय जावना. पूण जशें जशें कितें जर आढळलें आमकां नाल्यार निश्चितूच तेजे आमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आमचे SOP जे आसात ते आमी फॉलो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण काही गोष्टी शिगमो आसता शिगम्याक ती पावलां कारण राजीव गांधी कला मंदिरान ऑलरेडी हेजो एक्सरसायज केल्लो आसा. फुगडी सारकेली आमी स्पर्धा घेतिल्ल्यो आसात. आमी नाटकां सारकेली स्पर्धा आमी घेतिल्ल्यो आसात. पूण अजून पर्यंत देवाचे कृपेन आनी ह्या अंत्रुज महालांतल्या सगळ्या देवदावतांच्या आशिर्वादान अशे तरेची कसलीच तरेची आपत्ती आज पर्यंत आमचेर येवना. पूण डेफिनेटली जो सरकाराचे ज्यो SOP जे आसात त्यो मेंटेन करपा खातीर आमचे सातत्यान प्रयत्न आसता. पणजी, फोंड्या आनी म्हापसा म्हणजे ते सगळे कडेन गोंयभर म्हणजे वताले चित्र जे आसा तेंचो खंय ना खंय तांकां फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज मेळटालें आनी तेंचो खर्च उरतालो. ह्या वेळार जर सरकारान तांकां जास्त करूंक शकता कितें तांकां मदत करूंक शकता म्हणजे चड आसपाना ते पूण तांकां जर भायल्या भायर तेंचे ग्रांट बी दिवन तांकां तेंची कितें गाडी आसता तांकां लायट आसता गाडी आसता जनरेटर आसता खूब खर्च आसता. ते भुरग्यां कडेन जायना. ते कला तेंचे कडेन आसा. ते कला करपाची सगळे तरेचे आसा. कुमरजुवा आसा, आमचे आडपय आसा, दुर्बाट आसा, बाजोडे आसा, सगळे कडेन आसा. सगळे कडेन मार्शलांक आसा आणि हे दुर्बाट सगळे कडेन दुर्गा भटा पळय हांगा वयर करतात आणि हे तेंकां कितें आसा फायनान्शियली तेंची कितें कला आसा ती कला आमी जर म्हणजे राखून दवरतले जाल्यार ही फुडें आमकां जाय. आतां कोरोना लागून अशें जालां तर फुडें जाय आमकां म्हणून तांकां जाता जाल्यार ते 3 कडेन जे आसा हे आसा पळय ते कोण कोण आसा ते करपाक तयार आसा जाल्यार ते तुमकां एक तितले कितें दिवचे मागीर जास्त दिवचे पयशे.